सुप्रीम कोर्टान इलिगल केल्ली तेन्ना सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलें ऑप्शन करा आनी मायन चालू करा. त्या प्रमाणे ऑप्शन जाले आमचे बिचोलचे मायनीचो ब्लॉक हो कोणी घेतलो वेदांतान घेतलो आनी कितें केलें हेंच्यांनी पळय कशी आयडिया केली आमी शेजार न्हू आनी हायकोर्टाक हें केलें अपील केलें की म्हणून आपूण वेदांतान घेतलेलें आहा तेन्ना हे शेजारचे कामगार आहा न्हू ते आपले पुणूच तूं म्हणून आपले पुणूच तूं म्हणलें आपले पुणूच तूं म्हणलें आनी आमकां वेदांत सेपरेट आनी सेजा सेपरेट म्हणून लागले आनी हायकोर्टान मान्य केले. आमी म्हणटा कितें सेजा आनी वेदांत हो एकूच तुमकां खबर आहा हो सेजा हो वेदांताचो एक पार्ट सगळे ऑफिसर आहा न्हू ते सेजाचेच म्हूण आहा आतां ते वेदांताचें काम करता ते. पूण आमचो डिमांड कितें आसलें का आमकां कामाक घे आहा तशें पण ते आमकां कामाक घेवंक शकना कितें म्हणल्यार आपूण वेदांतान घेतलेलें. आतां कितें केलें तेंच्यांनी हायकोर्टान ऑर्डर दिली तेंचे कितें आहा तें ड्यू इमिजिएटली दी म्हणून एका म्हयन्या पयलीं. आतां 6 म्हयने जाले तेंच्यांनी जुनाचे 23 तारखे आमचे कितें घातले ड्यू रिट्रेजमेंट ड्यू घातले आनी आमचो ड्यू उरला कितें आतां आमचो 28 म्हयन्याचो म्हाजो पगार उरलेलो आहा 28 म्हयन्याचो पगार आमचो बोनस उरला आनी आमचो प्रोविडंट फंड उरला. आमची मागणी कितें ताबडतोब आमचो जे कितें ड्यू आहा तो दिवचो आनी आमचो विशय सॉल्व करचो. पण आयज पळय पुलीस प्रोटेक्शन हाडलेलें आहा आयज सामान्य कामगार आमी आनी आयज हेंच्यांनी पुलीस प्रोटेक्शन हाडून पळय आमकां कशें धाडून घालूंक सोदता ते तेन्ना तुमकां मिडियाच्या मार्फत सांगता लोकांक कळो न्ही आयज ही वेदांता कंपनी कशी आमकां कामगारांक सकयता ती आज मायन हांगा आहा आनी वयर आमची घरां सकयल घरां आनी वयर मायन चलताय. हांव म्हणटा आतां मायन चालू जावंक शकतो मायन चालू करूंक शकता जेन्ना आमचो विशय जर सॉल्व करिना ताका खंयच्याच परिस्थितीन आमी बिचोलची मायन चालू करून दिवची ना. आमी कित्याक हे लोकल कामगार सगळे आयज आमी कामाक कशें लागले आमची शेतां गेल्लीं आहा भाटां कुळागरां नश्ट करून दूर खावन आमी कामाक लागलेले आहा. एका अर्द किलोमिटराचें मायन आहा आमची आतां तो मायन चालू करूंक सोदता आनी भायले कामगार हाडून बिचोले काम करता पळय तो आतां अजून ताका इसी मेळोंक ना. जर आमकां तरी ह्या कामगारचो विशय सॉल्व करूंक ना ताका इसी सुद्दां आमी चॅलेंज करतले. खंयच्याच परिस्थितीन आमचो जो कामगारचो विशय सॉल्व जायना आमी 30 वर्सां ह्या सर्विसेक कंपनीक योगदान दिल्लें आहा. आयज पळय ऑफिसर कशे पुलिसांक हाडून आमकां भायर काडटा ते. कितल्या जाणांचो इशू आहा तुमकां? आमचो 150 कामगार आमी उरलेले आहा. 150 कामगार आमकां आमी आहा आतां आमची इतलीच मागणी आमकां आहा तशें कामाक घे आनी आमचो ड्यू आहा तो आमचो PF इशू कितें तो एक्झॅक्टली तो कायदो कसो आसता जेन्ना तूं कामगारांक ब्रिकेज करता तेन्ना तुवें एक प्रोविजन करूंक जाय ह्या कामगारांक फाटीं आपूण काडटलो तेजें कितें आहा तें दिवंक जाय. पूण आतां 6 म्हयने जाले आमी 6 म्हयने पांयां पडोन येता येवपाक 6 म्हयने जाले 6 म्हयने आमी आतां खावपाचें कितें PF दिवंकूच ना 6 म्हयन्याचे 2 म्हयने जालो आमचो एक्चुअली 23 जुनाक आमकां त्यांचो पीएफ सगळो यांच्याकडे असता. आमी कितलीं वर्सां काम करता आमी कितलीं वर्सां काम करता न्हू तर कायद्या प्रमाणे आमकां पीएफ आसता. जेन्ना तूं रिटायर जाता जेन्ना तूं रिप्लेस करता जेन्ना तुका आमचो काडटा तेन्ना काडप तो. आतां तूं काडलें न्हू आमकां आमचो दी मरे तूं पण ते दिवंक सोदिना आमचे प्रोविजन करूंक ना प्रोविजन करूंक ना 6 म्हयने जाले. एक्चुअली कायदो कितें आहा तुका आतां कामाचो काडलो रिटायर जालो जाल्यार तुका एका म्हयन्याक तुका दिवंक जाय. आतां पुलीस तांकां हाडल्यार आमकां हें करता म्हणजे भायर काडल्या. सो तुमचो पीएफ आणि पीएफ आमचो ड्यू उरला हायकोर्टान कितें सांगलें तुमचो ड्यू आतां दी म्हणून म्हाजो 24 म्हयन्याचो पगार उरला बोनस उरला आनी म्हाजो प्रोविडंट फंड उरला. आता तुम्ही त्यांना मेळोंक गेले त्यांच्यानी कितें तुमकां आश्वासन दिलं? 10 डिसेंबर बरोवन दिला ताका सांगल्या बरोवन दी. आतां तो कितें सांगल्या आपूण तुमकां बरोवन दिता म्हणाल्या त्या प्रमाणे आतां कितें आमी बरोवन घेतले. सो ड्यूज क्लियर केले जाल्यार तुम्ही मायन स्टार्ट जावन घेतलेला ना ना तो विशय न्हू आम्ही मायनिंग अपोज करीत ना. मायन इज अ बॅकबोन ऑफ गोवा इकॉनॉमी म्हणटा तशी आयज गोंयची इकॉनॉमी जर चलतली जाल्यार मायनिंग लोकलांकूच घेवपाक जाय. जे 30 वर्सां काम केल्लें आमी आमकां जर तूं घरा बसून जर तुका मायन चलोवपाची आसा शक्य ना. आनी आमकां जर तूं कामाक घेता तर ती 31 कंडिशनां घालून घेवंक सोदता. जेन्ना 2008 जेन्ना सेजा मायनिंगान जेन्ना डेम्पो टेक ओवर केली तेन्ना अनकंडिशनली आमकां घेतलेले. आमचे डिमांड कसलो आसलो की तूं आमकां तसोच घे जशें ते 2008 आमकां घेतलेले फ्रॉम डेम्पो टू सेजा. आतां सेजाच्यान जर तूं म्हाका वेदांतान घेता जाल्यार ऑन दॅट बेजीस तू घे कंटिन्युटी सर्वीस दी. नॉट 31 कंडिशन नॉट विदाउट 31 कंडिशन कितें आहा कंडिशन खूप आहा तुमकां Highlight 31 पॉयंट आहा ते. लेबर लॉ काढून घेतले आमचे सगळे. लेबर लॉ आयज हांगा जे जमलेले जाता तो PF सेटल करूना म्हणून येयले सगळ्यांना. आमी गेल्या एका प्रेस कॉन्फरन्स बिचोले घेवन कंपनीन सांगलेलें की त्यांचा PF जाला रिट्रेंचमेंट केला बट त्यांचा PF त्यांच्या अकाउंटार येवना. कायद्यान तो इमिजिएटली येवं जाय. ते विड्रॉवल फॉर्म मागपाक जाय जाल्यार ते दिना म्हणून आयज सगळे हांगा जमलेले एज अ प्रोटेस्ट म्हणून. आतां तरी केन्ना धाडटाले पळोवया. 10 जून डिसेंबर म्हणटा करून दिता आमकां. बरोवन कितें कमिटमेंट आसा आनी बरोवन दिता.
लेट्स सी 10 जून केन्ना 10 10 डिसेंबर बरोबर दिता आमी तो बरोवन दिता 10 डिसेंबर जर परत तेंगे सेटल जायना जाल्यार 11 डिसेंबराक तुमकां हांगा परत येवचें पडटलें हांगा परत सगळे जाण आसतले ती खंय ना खंय गव्हर्मेंटांनी हांगा क्लॅरिटी हाडपाची गरज आसा एका सायडीन आमी फाटीं तुमी प्रेस कॉन्फरन्स हांगा पणजेर घेतलेली अमित पटकराची ताणें क्लियरली सांगलेलें की ही कंपनी जी आसा ती जवळ जवळ 165 crores जे आसा ते ड्यूज आसात गव्हर्मेंट ऑफ गोवा बरोबर न्ही आतां आमकां लेटेस्ट कळटा की सद्या कितले तरी कोटी भरून तो डंप उखलपाक तांकां परमिशन मेळ्ळा म्हणून आतां आमी RTI घातला ते रिपोर्ट येवपाची वाट पळयता आमी ते येयले नंतर परत प्रेस घेतले म्हणजे एका सायडीन ह्यो कंपनी बीग आसा पळय त्या सरकाराक कितलेशेच देणे आसा आनी दुसऱ्या सायडीन सरकार तांचे कडल्यान पयशे घेता आनी तांकां ओवर करपाक दिता हो सगळ्यांत व्हडलो स्कॅम आसा आनी हेजेर खरी इन्क्वायरी जावंक जाय आमकां जो पर्यंत RTI कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन येना तो पर्यंत तुमकां हांव डिटेल सांगना बट थ्रू सम रिलायबल सोर्सीस आमकां आतां अशें कळ्ळां की 132 to 135 crores पे करून तो ओवर करपाची तयारी कांयनी चलयलेली आसा तशें जर जालें न्ही जाल्यार आमी हायकोर्टान वचपाची आमची तयारी आसा की पयलीं तो ड्यूज रिकवर करा हेंच्या कडल्यान आयज जर हे लॉ पॉयंटाचेर जर स्ट्रेस करून हांकां सगळ्यांक घरा वचूंक शकता जाल्यार आमी तेच लॉ पॉयंटार परत एकदां स्ट्रेस करून हेंच्या कडल्यान रिकवरी करपाची कापात्तच आमच्या गोंयकारा कडेन आहा फाटल्या दिसांनी जे काँग्रेस प्रेसिडेंट अमित पाटकरान विशय काढला तो सारको आसलो तो तुमी म्हणटा ते एज पर अवर इन्फॉर्मेशन आमी जे रिपोर्ट्स पळयल्या वॉट इज क्लेम इज करेक्ट तो आसा ताजो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आसा आनी ते सारकी घेतल्या आनी ऑन दॅट ग्रावंड ओन्ली आमी थोडे RTI घातले आतां ते आतां आमकां रिपोर्ट मेळपाचे आसा की हो बाबा ओवर करपाचें परमिशन कोणाक दिला कितलो पयसो गव्हर्मेंटान हेंच्यान दिला म्हणजे सरकार फक्त की कोणाक पळयता रॉयल्टीज पळयता गव्हर्मेंट ट्रेजरीन काय गोंयकारांक सांबाळटा हे सरकारान आतां खंय ना खंय उत्तर दिवपाची गरज आसा आनी 10 डिसेंबराक जर हेंचो PF तांच्या अकावंटार येना न्ही जाल्यार 11 डिसेंबराक आमी परत हांगा आसतले बरें तुमचें नांव एडवोकेट अजय प्रभू एम्प्लॉईज युनियन सेनाचो प्रेसिडेंट एम्प्लॉईज नितीश कारपोडकर नितीश कारपोडकर एम्प्लॉईज युनियन सेनाचो प्रेसिडेंट ओके